GIST इन्स्टिट्यूट सांखळीन वेगवेगळे कुशळटाय अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. योगा असिस्टंट, डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्निशियन, आय टेक्निशियन असे वेगवेगळे डिप्लोमा अभ्यासक्रम 6 महिने ते 1 वर्साच्या काळा खातीर सुरू केल्यात. सगळ्यांनी हाचो फायदो घेवचो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. GIST इन्स्टिट्यूट जो सांखळे तेंच्यांनी स्किलिंग डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस सुरवात केल्या. भितर करून तेंच्यांनी योगा असिस्टंट आसतलो, डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन असे वेगवेगळे कोर्सीस विच इज 6 months to 1 year हे कोर्सीस तेंच्यांनी सुरवात केल्या. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी आमचे एंटायर कावन्सिलींग टीम वेगवेगळ्या भुरग्यांक कावन्सिलींग करीत आसा. आफ्टर 12th ऑफ एनी स्ट्रीम ह्या कोर्सीसाक एडमिशन मेळटा. म्हाजें तर भुरग्यांक म्हणणें आसा की तेंच्यांनी एवरेज जे भुरगे शिकता तांच्यांनी अशा पद्दतीचो आपल्याक आवडटा तो कोर्स करचो आनी एक्सटर्नल आपलें एड्युकेशनूय बी जें आसा तें कंप्लीट करचें. जाल्यारूच चडांत चड मोठ्या प्रमाणात जी आमी स्किल्ड मॅनपावर जी तयार जावपाक जाय म्हणटा ती स्किल्ड मॅनपावर तयार जातली. एज अ सांखळींतलो आमदार आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून स्किलिंगाचेर सातत्यान आमी भर दिल्या. आमच्या डिफरंट ITIंतल्यान आमी डिफरंट स्किलिंग कोर्सीस सुरवात केल्यात. पण विशेष करून सांखळीच्या भुरग्यां खातीर सुद्दां आमच्या GIST इन्स्टिट्यूशनाच्या मार्फत हे कोर्सीस आमी सांखळेंत चलयता. ताजो बेनिफीट तांच्यांनी साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाक येवन एप्रोच करून त्या कोर्सीसाचो बेनिफीट घेवचो आनी हे कोर्सीस शिकचे.